5 वर्सां आमची चौकशी करूनय आता परत कित्याक आपयतात तें नेमकें सांगात। मायनिंग कंपन्यांनी स्कॅम केले ना, ट्रेडर्सांनी केलें, तांकां धरात अशी चॅलेंज मिनेर हरेश मेलवानीन मायनिंग एसआयटीक दिल्या। एसआयटीच्या समन्साक 10 दिनासतना मेलवानीन कोर्टांत अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला। तो म्हणटा तपास चुकीचे दिशेन चल्ला, कोणे तरी प्रशासनाक जाग हाडपाक जाय, तें काम आपूण करता। You have to know exactly what you want. You are in SIT, you are calling a mine owner and you are wanting to ask and interrogate some way. You should know with great clarity what you are asking. 35,000 कोटीचो गफलत झालो. There is no way I am going to leave my children with a blame that their father was a chore. हे जे 400 ट्रेडर्स हेंच्यांनी हाडले तांचे ऑडिट कित्याक करूंक ना? See, somebody in life has to take a stand, Pramod. Now I have decided that I am going to take this stand. That's it. So what does it mean? Government is saying one thing, SIT is saying another thing. SIT is an arm of the government. So who is driving all this confusion? It means there is some driver to this, no? I want to get to the bottom of that. Investigation is motivated? Yes, 100% it is motivated. Otherwise this confusion would not have been. There would have been total clarity. तुम्ही कोर्टा मुखार किती सबमिट करतले? Whatever information I have, I will submit. ट्रेडर्साच्या फाटल्यान वचपा वाट्याचें. Why is SIT coming after mining companies आणि mine owners? म्हजो फंडामेंटल क्वेश्चन प्रमोद, अजून पर्यंत सदांच हांव हेच उलयता, इतकी वर्सां मायनिंग चलतालें, इतकी वर्सां हे ट्रेडिशनल आमचे एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करताले, अचानक 400 ट्रेडर रेजिस्टर करपाक कितें गरज पडिल्ली? प्रत्येक गांवांत तूं म्हजे बरोबर यो, गांवांत लोकांक खबर आहा कोणे खंय वचोन खणला आनी तो माल कोणे एक्सपोर्ट केला आनी तो मिनेर न्हय. ते ट्रेडरान कितें केला ते प्रत्येक गांवांत प्रत्येक मनीस तुमकां सांगतालो, म्हजे बरोबर यो. तुमकां माल वचची ना? माल वतलेच न्ही. आय नो एंड आय एम रेडी फॉर दॅट सॅक्रिफायस. आय नो देर विल बी अ बॅकलॅश, बट आय एम रेडी बिकॉज आय एम नॉट गोइंग टू लीव अ बॅड रेप्युटेशन फॉर माय चिल्ड्रन. आय विल क्लियर माय रेप्युटेशन अँड गो. I don't care if I die in this process. तांचे फाटल्यान राजकीय हेतू असतात. सांगू जायना न्ही. Elections are nearby. Naturally people will add 2 and 2 and come up with 4. 100% there is a vested interest and all skeletons will come out. And I am going to ensure that all these skeletons come out. I will not rest because somebody has called me a thief. Why should that person call me a thief? आमी नवी मार्केट सोदपाक तयार ना. चायना कडच्यान इजिली पैसे मेळटा घेवन आमी ओग्गी रावता, टकार मारता. दॅट विल नॉट वर्क. द फ्युचर इज गोइंग टू बी कॉम्पिटिटीव. वी हॅव टू लूक एट स्टील प्लांट्स अराउंड गोवा. वी हॅव टू सी द एप्लिकेशन्स. आय एम प्लॅनिंग टू रिस्टार्ट इन ऑक्टोबर and I can tell you the future is golden. Already we have 750 million tons. Our government had promised me a dump policy in 2012. Undertaking has been given before the High Court. Today we are in 2017. There is no dump policy. भारताच्या संरक्षण उद्योगांनी आता खासगी कंपनी गुंतवणूक करपाक शकतात. नवे डिफेन्स पॉलिसी प्रमाण सरकार भायल्या कंपन्यांक भागीदार करून मेक इन इंडिया प्रोत्साहन दिता. हाका लागून भारत रक्षा शस्त्रास्त्र सामग्री उत्पादनात स्वयंपूर्ण जातलो आणि भारतीय कंपन्यांक नवे तंत्रज्ञान आपणावंक मेळटलें म्हूण केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे पणजे मिडिया कडेन उलयलो. मोदी सरकाराक 3 वर्सां जाल्ले निमतान तो गोंयांत आयला. Fighter combat aircraft, then tanks, then submarines, helicopters. In this fourth segment, we wanted world-class manufacturers come to India, establish your defense manufacturing unit here with our Indian partner. We want a transfer of technology, work with our scientists, our people, train them, and after few years, our people start manufacturing the same segment. This was the idea. And last few months, this was initiated by Mr. Parikar. That was a big contribution by Mr. Parikar. And we are finalizing in months to come, we'll be able to find out the strategic partner.
भामरे सोशल मिडियाचेर उलयलो. सोशल मिडियाचो धोको फकत संरक्षणाकूच न्ही, सगळ्यांक मारक आसा. आपूण ताचो उपेग कसले हेतून करता ताचेर आसा म्हूण ताणें जाप दिली. It can be used for the many good things, and unfortunately, social media has no control. So sometimes it is used a tool for rumor mongering. आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान 21 जूनाक संवसारीक योगा दिसाची कार्यावळ सांगली. मेन कार्यक्रम जो आसा केंद्राचो हो लखनौक जातलो आणि लखनौ जे काय एक पार्क आंबेडकर पार्क आसा त्या पार्कान हो कार्यक्रम जातलो. कमीत कमी 51 ते 55,000 लोक त्या कार्यक्रमाक ॲक्टिवली भाग घेतले आणि आजूबाजूच्या पार्कांक जवळ 8-9 पार्क्स आसा तातूंतय योगाचे हे जातले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. घेऊ एक ब्रेक.